नाफ्ताच्या विशयावेल्यान काँग्रेस भाजपाचे राजकारण चालूच. झाड कातरपाचो विषय फुडें करून नाफ्तावेल्यान लक्ष विचलित करपाचो मिलिंदाचो यत्न, काँग्रेसीन केलो आरोप. टॉप लायन रायटिंग इन्स्ट्रुमेंट कंपनी जाली बंद, कंपनी आड कामगार देवले रस्त्यार. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या आड आसामींचे आझाद मैदानार धरणे आंदोलन, सांस्कृतिक दायजाचे रक्षण करपाची केली मागणी. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. झाड कातरपाचो विशय फुडें करून शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक नाफ्ताच्या विशयावेल्यान लोकांचे लक्ष विचलित करपाचो यत्न करता असो आरोप काँग्रेसीन केला. तशेंच मिलिंद क्रूज बर्थाचेर टॅक्सी टर्मिनल चलयता अशें तांचें म्हणणें. विधानसभा वेंचणुकेक अजून 2 वर्सां आसात, तरीकूय मुरगांव मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आसलेले उमेदवार आतां सावनूच तयारीक लागल्यात. नाफ्ताच्या विशयाचेर फकत काँग्रेस बोवाळ मारिना जाल्यार भाजपाचे कांय फुडारी जाहीरपणान उलोवपाक लागल्यात. राजकीय फुडाऱ्यांच्या राजकारणात नाफ्ता मात तसोच पडून आसा. आनी म्हाका खंय तरी दिसता हे आमदार हे मुद्दाम केल्लेले आसा. ताणें फक्त सद्याचो जो इश्यू चल्ला पळय, नाफ्ताचो इश्यू चल्ला, तो खंय तरी डायवर्ट करपाक लागून. कित्याक आयज तो नाफ्तान इतलो गुंगलोलो आसा, कित्याक तो मेन कल्प्रीट आसा ह्या नाफ्तांनी बोट हाडपाक लागून. आयज तो रिस्पॉन्सिबल आसा. आयज फक्त हो इश्यू डायवर्ट करपाक लागून तो हो इश्यू घेवन लोकांच्या समोर वयपाक लागलेलो आसा. मुरमाबाच्या लोकांक उतर दिलेले आपूण नाफ्ता गणेश बेंजो प्लास्टान स्टोर करपाक केन्नाच दिवपा ना, आनी जर चलयासून स्टोर जाली आपूण एमपीडीची मोर्चा व्हरतलो म्हणून. आयज तो लोकांच्या इंट्रस्टाक लागून कांयच काम करना. आयज पर्यंत ताणें एमपीडीचेर मोर्चा व्हरना. नाफ्ता ऑलरेडी थंय स्टोर जाली, बट आयज तो मोर्चा कोणाचेर व्हरता? पुलीस स्टेशनाचेर व्हरता. सुरज चोडणकराक अरेस्ट करपाक लागून स्वताच्या स्वार्थाक लागून आयज तो लोकांक एकठांय करता, 200-300 लोकांक एकठांय करता, पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हरता. तुका खरेंच जर लोकांचे पडले आसा जेन्ना नाफ्ता स्टोर जाले, तुवें आयज पर्यंत एमपीडीचेर मोर्चा कित्याक व्हरना? बाकीचे इश्यूज आसात तेजेर तुवें कित्याक मोर्चा व्हरना? अरे आयज तुज्या पोजिशनार आहा, तुजें पोजिशन आसलें तें पावपाचें. तुका ते पोजिशनार पावयला कोणी? तूं त्या पोजिशनार येयलो कसो? अरे तूं एक हनुमाना भाशेन कॉन्ट्रॅक्टर, एक कॉन्ट्रॅक्ट शिमीट मारपी. खंयचेर आयज तूं त्या खुर्चेर बसला, हनुमान बाबडो थंय येता. खंयचेर हेजे कडेन इतले कशे पयशे येयले हे कोणूच विचारना. खंयच्यान तर तुवें ते बंगले बांदले, खंयच्यान तूं गाडये घेवन भोंवता, कितें तरी जालें अशें. खंयची लॉटरी लागली तुका? ते एंटी करप्शन ब्युरो नांवाचें खंयचेर इतरोवपाक जाय न्हू. अरे तूं म्हणटा 10 वर्सां पयलीं तुजे काय ना, तूं ती बिल्डिंगे बांदतालो. खंयचेर हनुमाना कडेन काय ना, तो अजून तसोच आवडो स्कुटीन भोंवता, हो फॉर्च्युनर घेवन भोंवता. मागीर इतलो डिफरन्स कसो? पयले हनुमानान चड बंगले बांदले हेच्यान. थंय वयले हनुमानाचे बंगले बरे दिसता, हेचे बंगल्यान कितें आसता ते तोच जाणा. तूं एक गव्हर्मेंट सर्वंट, तुका एक सॅलरीचेर आसपाक जाय. गव्हर्मेंट इतले इन्सेंटिव्ह दिता तुका, इतली प्रिविलेज दिता. खंयचेर गाडी हे पयशे खंयचे येयले? ब्लॅक मनी तुज्या कडल्यान. हे कोण विचारना ताका, हे कोणूच क्वेश्चन करना. ते नांवाचे सगळे इंटेल, हे बिरू, ते बिरू, ते बिरू, करप्शन बिरू, ते गव्हर्मेंटांचो. आनी हो म्हाका गुंडा म्हणटा. अरे गुंडागिरी करून हे पयशे कोणी केले? पूण हांवें केले. नाफ्ताचेर कोणी केले, कोळच्याचेर कोणी केले, आमोनेचेर कोणी केले, कचऱ्याचेर कोणी केले. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां लागना. हेका खंयच्याच डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंक ना, आनी इलिगली तिणी थंय कावंटर घातला. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. शीम ओलांडून भितूर आयिल्ले घुसखोर आमकां नाकात. आमची संस्कृताय आनी दायजांचें रक्षण करात. शिक्षण, भलायकी, रस्ते आनी हेर मुळाव्यो सुविधा दियात अशें म्हूण गोंयांत काम करपी आसामी तरणाट्यांनी आझाद मैदानाचेर धरणे धरले. एनआरसी लाया था, एनआरसी में जो भी लोग बाहर जाना चाहिए था उसको बाहर नहीं किया, और क्या क्या ऊपर से ये कानून ला के जो भी घुसपैठिया उसको सिटीजनशिप देने जा रहा है. ये हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे. इसीलिए असम में बहुत सारे प्रॉब्लम है. बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है, उधर रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लिए ये नहीं है, रास्ते पे कितना सारे लोग सोता है, एजुकेशन नहीं है. ये सब कौन देखेगा? ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहिए पहले. ये बाहर के लोगों को ला के असम में बिठाने का ये सब काम हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा असमीज को अच्छा नहीं लग रहा है. और आसाम रिकॉर्ड सबको मालूम है. आसाम रिकॉर्ड क्या है? आसाम रिकॉर्ड में लिखा है कि आपको जो असम में रहने वाला है 1971 के पहले, इनको हम प्रोटेक्ट देंगे और वहाँ पे जो लैंग्वेज है, राजनीतिक है, सब कुछ सुविधा आप लोगों को मिलेगा. इसके 1971 के बाद जो भी बाहर से आएगा उसको हम बाहर निकलेंगे. हमने 6 साल जो आंदोलन किया था उसके बाद जो हमें असम रिकॉर्ड मिला था जिसमें 6 क्लॉज थे, जितने भी क्लॉज थे इसमें सब क्लॉज के इसके वायलेट हो रहे. जो हमें सरकार ने प्रोमिसेस दिया था कि जब नए सरकार आए थे उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि
कि जो भी यहाँ पे रेफ्यूजीज है, जो इलीगल रेफ्यूजीज है, उनको वो लोग डिटेक्ट करेंगे, उनके बाद उनको भेजेंगे। अभी एनआरसी का नाम आया है, एनआरसी में कट ऑफ लिस्ट आया है 19,06,540 पीपल। अभी तक इनके ऊपर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? दाबोळे विमानतळावेल्या ग्रेड सेपरेटराचे एका म्हयन्या उपरांत उक्तावण जातले अशें थळावो आमदार आनी येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगले। ह्या प्रकल्पाचे 99% काम पुराय जाला अशें आसले तरी घाई गडबडीन उक्तावण करप बरोबर न्ही, कित्याक तर जोड रस्तो आनी हेर बारीक सारीक कामां करपाची आसात। ही कामां पुराय जातकीर उक्तावण करतले अशें ताचें म्हणणें। येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन शेनवारा ह्या प्रकल्पाची पळोवणी केली। ह्या वेळार विमानतळ संचालक हजर आसलेलो। ग्रेड सेपरेटराची चाचणी घेतल्या उपरांत तो उक्तो करतले अशें माविनान सांगले। ह्या कामाक 1 म्हयनो तरी लागतलो। उक्तावणा पयलीं विमानतळा भोंवतणच्या सुवातेची सोबितीकरण करतले अशें तांचें म्हणणें। ग्रेड सेपरेटर तुम्ही पळयला जाल्यार आय थिंक मोर देन हाउ मच शुड आय से 99% वर्क इज कंप्लीट. 1% is the work around the grade separator. Merely having the grade separator and the turning radius for the vehicles once they get out of the grade separator has to be available. Already you have seen how much of traffic is moving. We want to smoothen the flow of traffic in and around the airport. Not smoothen it in one place and create problem in another place. After it is completed, some small minor problems have come to our notice, and we have very consciously decided to have the inauguration after all this work is complete. We are not in a hurry to inaugurate it, even though it is ready. That work may take maximum 1 month or maybe 45 days, not more than that. I have also taken up through the tourism department to beautify the area around the airport. The grade separator, as you look at it, it looks a plain concrete structure. So suppose you have murals on that, you have good tiles there of various types, some good artifacts which will not get destroyed in rain. I think it will look very nice. See, you have seen, we have just inspected the turn, particularly the turn. We are going to widen the turn, the curve near the railway bridge. So traffic will be able to turn easily, especially the big trailers. They should not go on the other side of the road, which is going to be big obstruction for everyone. Once that is done on both sides of the road, I think that problem will be solved. Similarly, we have proposed a 5-meter road on the other side going to Shantinagar, so traffic can move along the road at the side, part of the traffic. So like this, we are trying to smoothen the flow of traffic. And today what has been done, what has been decided is definitely going to ease out the traffic flow, because after grade separated traffic flow is going to increase. Now as far as beautification is concerned, so airport authority has planned, has already worked upon a different kind of lighting in the fourth court of the terminal building. So we are spending around 80 to 90 lakh rupees on that. So our effort is that before Christmas we should start it. As well as when we go to this national highway, we see that all wild grass is growing on the slopes. So I have taken an initiative that all grass will be removed, and we should have them Portuguese architectural tiles placed on the entire slope along with lights. So when anybody who's passing through this airport towards Mangur or coming from Mangur is going to have a different look of facade of the airport terminal. So we are going spending around 1.5 crores for the internal beautification by artwork in the terminal building. दाबोळी विमानतळावयल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। कायद्याचे कटकटीक लागून भुरगे दत्तक घेवपाची इत्सा आशिल्ल्यांक सॅरोगसी हें वरदान थारलां। कितल्याशाच भारतीयांनी सॅरोगसीच्या माध्यमांतल्यान भुरगीं जल्माक घातल्यात। युसूफ खान हाणें डॉक्टर केदार फट्टेच्या मजतीन सॅरोगेट भुरग्याक जल्माक घातला। कायद्याचे कटकटीक लागून भुरगे दत्तक घेवपाची इच्छा आशिल्ल्यांक सरोगसी हें वरदान थारलां। कितल्याशाच भारतीयांनी सरोगसी माध्यमांतल्यान भुरगीं जल्माक घातल्यात। युसूफ खान हाणें डॉक्टर केदार फडतेच्या मदतीन सरोगेट भुरग्याक जल्माक घातलो। युसूफ खान हो एक संगीत शिक्षक। मूळचो पुण्याचो युसूफ दुबय सेटल जाला। बापूय जावपाची ताची इच्छा आसलेली, पूण लगीन जावंक नाशिल्ल्यान भुरगे दत्तक घेवंक ताका शक्य जालें ना। सरोगसीच्या माध्यमांतल्यान भुरगे जल्माक घालपा खातीर ताणें बरेच यत्न केल्ले। उपरांत 12वे खेपे दोतोर केदार फडतेच्या मजतीन ताणें एक सरोगेट भुरगे जल्माक घातले। 18 दिसाच्या भुरग्याचें नांव ताणें कबीर दवरलां। I'd like to
very, very proudly announce that, made with loads of love and science, my son Kabir was born about 18 days ago, and he is the first surrogate single father child born in Goa. So I'm a single father, and I used a surrogate to have a baby. And it's one of the best things I have absolutely ever done. Single doesn't mean uncoupled. Single does not mean incomplete. I didn't grow up thinking, oh, where is my life partner, and I have to look for this and I have to get this arranged. I was already quite complete. I had set in my ways, and I didn't have this relationship gene, but I had a very strong parenting gene. I've had wanted a child for as long as I can remember. So then after researching and after the wonderful laws that allow it, and it is definitely possible to do that here. The gestation period for a lady or for a couple is about 9 months. But for a single father, I'd say it's about 4 years, because that's how long it takes. I had to float the idea with my family. I had to first of all explain the process of IVF to my parents. What actually very simple. I've had to use diagrams. I've had to explain how all of that works. But then eventually you get lawyers, and then we get agencies that uses surrogates, and we use agencies that use egg donors. And then we found a very, very, very established and perfect Dr. Kedar, who actually puts all of that magic of IVF and science together, and then it's like any other normal pregnancy. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. कसलीच पूर्व सुचोवणी दिनासतना कंपनी बंद उडयल्ल्यान टॉप लायन रायटिंग इन्स्ट्रुमेंट कंपनीचे कामगार रस्त्यार देवल्यात. कंपनीची आर्थीक परिस्थिती सारकी ना, देखून कंपनी बंद करचीच पडटली अशें कंपनीचे अधिकारी सांगतात. इतली वर्सां कंपनी बरे तरेन चलताली, देखून ती बंद उडोवपाचो कंपनी वेवस्थापनाचो दावो तांकां पटना अशें कामगार म्हणटात. कंपनी बंद करता देखून कामगारांनी शुक्रारच्यान कामाचेर येवचे न्ही अशी नोटीस कंपनीन कामगारांक धाडलेली. कामगाराचे प्रश्न घेवन भारतीय कामगार सेना मुखार सरल्या. कामगाराचे प्रश्न जाग्यार घालीसर आमी आंदोलन करतले अशें तांचें म्हणणें. तांच्यांनी जे रिजन दिला आयज फायनान्शियल हे बर्डन आसा म्हणून आमी बंद करता तें तशें कांय ना. कंपनीन जे हे कामगार आहा ह्या कामगारांक सगळ्यांक खबर आसा लास्ट 2 वर्सां 3 शिफ्टींनी काम करून आउटपूट जाय तशें आउटपूट काडून घेतलेलें आहा, आनी कंटिन्युअस आउटपूट आयज मेरेन जे दिसा तेंच्यांनी काम बंद केलां ते मेरेन त्या दिसा पासून तेंच्यांनी फूल प्रोडक्शन आउटपूट दिलेलें आहा. आनी हे रिजन आमकां दिसता की हे रिजना खातीर तेंच्यांनी बंद करूंक ना म्हणून. फुडले कितें तुमचे आसतले? आमचे फुडले आमी आंदोलन अशेंच दवरतले. आमी जो मेरेन आमचे हे मेळना तो मेरेन आमी कंपनीच्या गेटीर बसतले. आमी 64 कामगाराक जे रस्त्यार उडयला जे सारके न्हू, आनी जे कितें आहा ते आयज जे कंपनीची गेटीचेर नोटीस मारला अशें की कंपनीची परिस्थिती बरोबर ना, ते आमकां कित्याक करता ती सारकी तेमचे स्टेटमेंट आमकां सारकी दिसना. कित्याक हांव ह्या कंपनीत 20 वर्सां जालीं काम करता एज अ हेल्पर म्हणून डिझाग्नेशन, आनी इवन पयर 18 तारखेक सुद्दां आमी फूल प्रोडक्शन दिलेलें आहा 64 ह्या कामगारांक. खंय आमी आयडल बसलेले ना एक दिवसाचे. आनी ही जी नोटीस लायल्या ती सारकी चुकीची आहा, आनी हे जे मॅनेजमेंट साहेब लोक सांगतात ते बी चुकीचे आहा. आनी ताका लागून आमचे आतां सरकारा कडेन आनी डेप्युटी लेबर जे बी आहात गव्हर्मेंट ऑफिसर तेंचे कडेन आमची मागणी आहा, आमचो जो प्रॉब्लेम आहा तो तेंच्यांनी सॉल्व करून दिवपाचो म्हणून. नोटीस मारलो इलिगल मारले तेणी आमकां घुमोवपा जाय आसलो. तेणी नोटीस मारता म्हणून 1 म्हयनो भितर तेणी आमकां कांय घुमयनासतना आमी हॉलिडे आहा तेन्ना 28 तारखेक तेणी नोटीस मारला. आमकां 21 वर्सां जालें आमकां 6 दिसा हालीं आमी प्रोडक्शन दितालीं, आनी आमकां पेमेंटूय बी लेस आहा. चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स कितें तुमच्या पेंडींग आहा आनी आमगे एग्रीमेंटूय करूंक ना तेणी 2 वर्सां जावपा आयले. वेर्णाच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आदिवासी मंत्रालय आणि आदिवासी सहकारी मार्केटिंग डेव्हलपमेंट फेडरेशनान राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सवाचे आयोजन केला. मडगावच्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्लो हो महोत्सव डिसेंबराचे 30 तारखे मेरेन चलतलो. देशभरातल्या आदिवासी समाजातल्या लोकांक रोजगार उपलब्ध जावचो, तांचे कलेक माची मेळची आणि तांच्या वस्तूंक बाजार उपलब्ध जावचो ह्या उद्देशान आदिवासी मंत्रालयान आदिवासी सहकारी मार्केटिंग डेव्हलपमेंट फेडरेशनाची स्थापना केल्या. मणिपुर जैसे छोटे स्टेट में इसी तरह गोवा में भी होने वाला है. मध्य प्रदेश में भी जहाँ पे 22,000 से अधिक परिवार रहते हैं, 22 लाख से अधिक परिवार रहते हैं, वहाँ भी एक बड़ा काम है. इस तरह से संपूर्ण भारत में जो दूर दराज के इलाकों में अब तक ये समाज जो विकास से वंचित था उनको
को रोजगार उपलब्ध करवाने और उनके उत्पादों को मार्केटिंग करने की दिशा में ये ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट, तो मार्केटिंग फेडरेशन है। मार्केटिंग फेडरेशन में इसमें बहुत सारे हमारे 100 के करीब अलग अलग संस्थाएं हैं। मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खेलो इंडिया 2019 खेळा महोत्सवाचे खेळा मंत्री बाबू आजगांवकाराचे हस्तुकी उक्तावण जालें. गोंय खेळा प्राधिकरण, गोवा फुटबॉल संघटना आनी गोवा फुटबॉल उदरगत महामंडळाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली अंडर 17 फुटबॉल सर्त 6 जानेवारी मेरेन चलतली. फुटबॉल सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन, गोंय खेळा प्राधिकरणाचो संचालक VM प्रभुदेसाय, गोंय खेळा आनी युवा वेव्हार खात्याचो संचालक शशांक मणी त्रिपाठी आनी GFDCचो वांगडी सचिव हजर आसलेलो. आज चड खुशी हांव, कारण अजून पासून ते भुरग्यांचे सगळे फुटबॉल चालू जाल्ले. आज गर्ल्स फुटबॉल मुखार सरता, गर्ल्स मुखार सरता ही एक अभिमानाची गजाल जावन आसा. आनी म्हाका जाय की लेडीज आमची गर्ल्स हाती मुखार सरली आणि फुटबॉल हो सगळी कडेन पावल्लो जाय. आमचो स्टेट गव्हर्नमेंट सुद्धा फुटबॉलाक मुखार हाडटा. ही स्टेट गेम जावन जाल्ली आसा. And we are confident that out of this special league would emerge the talent that will perform duty for the country, for the state, in the entire country. First, you people will represent the state. For example, the children standing before us may try and get the place in the Goa state team for the under 17 national level league, and later on the selected and chosen few will represent India at the various forums as regard under 17 girls football. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आता मारुया हेर खबरांचेर नदर. पळोवयात न्यूज राऊंडअप. राज्यपाल सत्यपाल मलिकान निवड शार म्हूण पुरस्कार दिवन पणजेचो भोवमान केलो. ह्या पुरस्कारांतल्यान उर्बा घेत पणजे पालिकेन नितळसाणीचें काम नेटान चालू केलां. पालिकेन शेनवारा सातिनेज वाठारांत नितळसाण मोहीम राबयली. ह्यान फुड्या दर शेनवारा पालिका क्षेत्रांतल्या वाठारांत नितळसाण मोहीम राबोवपाचें पालिकेन थारायलां. हांव पळयता 15 वर्सां मायज जाली पळयता हें रफ सगळें. आनी ह्या आंबो आतां उडयला पळय न्हू, त्या आंब्याक लागून खूब फावटी सांगलेलें हांव कोणाच्या भुरग्यांचेर पडूंक शकता, कोणी गाडी येता तेन्ना पडूंक शकता, पूण कोण हे म्युनिसिपालिटीचे भुरगे बी येताले पळय न्हू ते आयकून घेयना अशें आमचें काम नको. म्हणजे आज ते उडयला पळय न्हू ते आमकां भयंकर जिवाक आमचे बरें की आमचे भुरगे खेळटा हांगासर. गव्हर्नरान आमकां एवॉर्ड दिला की पणजे क्लीन सिटी म्हणून नॉर्थ गोवान. तेन्ना आतां आमची ड्युटीक हो जो हे क्लीन सिटीचो एवॉर्ड मेळ्ळा तो हेज्या पेक्षा बरें करून दाखोवपाचें. तितून हो रोड कितकोसो तेंप जालो हें आसलो आमी काडटाले बारीक बारीक कितें माती आसा कितें आसा तो लिफ्ट करतालो, पूण ज्या तरेन लिफ्ट जावंक जाय आसलें तें जावंक नासलें. कलेक्टराक आमी रिक्वेस्ट करपाचें आसा की तुमच्यो सगळ्यो ज्यो गाडयो आसा आमी एकी कडेन दवरता, आमी जागो दिता तांकां. आमी एका जाग्यार आमी गाडयो दवरूंक सोदतात. तो पर्यंत 6 म्हयने आमी आनीक मार्च पर्यंत रावत जाल्यार ते लोकांकूय पार्किंगूय जागो ना आनी दिसपाकूय ते हळशीक दिसता. ह्या 2 दिसान एखादी हांव आनी कमिशनर एखादी आमी कलेक्टराक मेळटले आनी कलेक्टराक रिक्वेस्ट करतले की त्यो गाडयो आसा त्यो आमी एका जाग्यार सेफ दवरता. केबल एजन्सी ऑलरेडी मिटींग घेतलेली आमी, तांकां ऑलरेडी सांगलां आमी तुमचे केबल सगळे जे लोंबकळटा एक तर तुमी काडा नाल्यार आमी काडटले म्हणून, पूण तेंच्यांनी थोडो टायम मागलेलो. कुंकळ्ळी पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचेर पेन्झी कुतिनोची बिनविरोध निवड जाल्या. शेनवारा जाल्ले वेंचणुकेक 12 मदले 8 नगरसेवक हजर आसलेले. रोहित कदम वेंचणूक अधिकारी म्हूण हजर आसलेलो. JCI म्हापशाचो पदग्रहण सुवाळो हालींच जालो. ईशान उसपकराची अध्यक्ष म्हूण निवड जाल्या. 2020 मेरेन तो पदभार सांबाळटालो. ल्हान भुरग्यांच्यो वस्तू मेळपी दुकानाचें आमदार विजय सरदेसायाच्या हस्तुकी शेनवारा उक्तावण जालें. नव्यान जल्माक आयिल्ल्या भुरग्यां सावन व्हडल्या भुरग्यां खातीर गरजेच्यो सगळ्यो वस्तू ह्या दुकानांत आसात.
शांतादुर्गा फातर्पेकरणीच्या जात्रेक 27 तारखेच्यान सुरवात जाता. जात्रे निमतान वेगवेगळ्या सांस्कृतिक कार्यावळींचे आयोजन केल्ल्याचे देवस्थानाचो अध्यक्ष दिलखुश नायक देसाईन सांगले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत, संदीप तुयेंकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.